वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झाला 8. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. सो आयज असा 2 मार्च ऋतिकाचो बड्डे. सो काल आम्ही सेलिब्रेशन केले. सो आयज तुझो बड्डे. ओके. सो जायत्या लोकांनी भरपूर ताका विश केले, कॉल केले. हांव सगळ्यांक मनापासून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. सांगा थँक्यू म्हण. थँक्यू. खूप ताका विश केले आणि बरे बरे ताका ब्लेसिंग दिले. हेच जाय आमकां आणि हांव तुमच्या कडसून काय मागना. सो आईचो व्लॉग तुम्ही थंबनेल पळोवन पयले आसतले. गिफ्ट ताका मेळ्ळा. तेच गिफ्ट आमी अनबॉक्सिंग करतले. तर तुमच्या कडेन शेअर करतले. ताका बड्डे कितें गिफ्ट मेळ्ळा हे तुमच्या बरोबर आमी शेअर करतले. काय न्हीद येयला हो न्हीदच्या पयलीं आमकां केक कट करूंक जाय. सो तशें घेत अशें ना. सो म्हटलें आयज एक्चुली बड्डे न्ही. सो म्हटलें धाकटोसो केक हाडून एक धाकटोसो केक हाडून कट करया म्हटलें. सो आयचो दीस मेन न्ही. सो ताका लागून सो जस्ट शिवान बारीकसो केक हाडला. सो तुमच्या मुखार आमी आतां केक कट करता. आणि बरे भशेन जालें. काल सेलिब्रेशन तुम्ही पयलें आसतलें. न्यू सायकल बीन दिले म्हाका. न्यू सायकल मेळ्ळो ताका. खूब फाटीं म्हणटा शिव हाडी तर सायकल ना. धाकटेशें आहा ते आतां व्हडलो न्ही तो. सो आमी हाडटनाच शिवतान सांगलां हांवें तूं हाडटा सायकल ताका व्हडलेंच हाड. आनी परत हाडपाचें भानगडी पडनाका. कळ्ळें न्ही. ते व्हडलो आसूं. शिना तूंय मारूं शकता. शिना सारकें तोय ताका जाल्यार तो एक रावंड घेवं म्हाका बी शकता. करता. सो सद्या ताका आतां सायकल बी काय चलपाक दिना. कित्याक आतां एग्जाम लागीं आफ्टर एग्जाम ताका दिवपाची सायकल. सो आतां तो भायर गार्डनाक गेलो न्ही घरा बेगिना येना. म्हणजे हार्डली थोडे दीस उरला एग्जामीक. सो फायनल एग्जाम. ओके. सो मागीर 5th वितलो. आतां 5th जालें सोंपलो. ओके. सो कालचे बड्डे बरे भशेन जालें आनी आमी बेगिना स्वीट एंड शॉर्ट केलें आनी बेगिना काबार केलें. कित्याक आमकां चड अशें लॉंग दवरूंक नाका आसलेलें. कळ्ळें न्ही. आनी थोडी अशी आसलेली तेंच्यांनी 10th एग्जाम अशें ना. 10th एग्जाम आसून आयज तांकां पेपर आहा तरी पूण तुमी येयल्ली बड्डेक. सो आमकां चड आनी भुरगेय क्रँकी आतां इश्यूक तर खूब क्रँकी. आमचे आनीक फॅमिली आसलेले तेजे भुरगे सामके रडपा लागले. जायत सगळे रडपा लागले भुरगे. खबर आसले भुरगे. सो आमकां न्ही चड अशें लॉंग करपा नाका आसलेलें. जे कितें आहा तें बेगिना वायंड अप करून आसलेलें. सो जालें एक बरे भशेन वायंड अप केलें आमी. आनी 10थाची भुरगीं येयल्लीं तांकां एग्जाम तरी पूण आमी बेगिना जेवण मागीर स्टार्ट केलें काबार केलें. सो 11 पर्यंत जालें आमचें. म्हणजे आमी 11 घरा पावली तशें ना. हय. सो एक 10 पर्यंत 10:30 पर्यंत जालें आमचें. सो स्वीट एंड शॉर्ट तशें जाय आसलेलें व्हडलें पण करपाक जावं ना. इट इज शॉर्ट पण बरें जालें की जावं. ओके. सो आतां आमी केक कट करया आनी केक कट करून न्ही मागीर लेट अशें आमी मागीर तुमकां गिफ्ट बी ओपन करून दाखयतलें की हेजे हांव स्टडीज घेतालें. सो म्हटलें पयलीं केक कट करया की तो न्हिदता. ताका आमी एकदां पाळण्यांत घातलें न्ही तो न्हिदलो न्ही मागीर आमी गिफ्ट अनबॉक्सिंग करया. नाल्यार तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करून दिवचो ना. ओके. चला केक कट करया आमी. आनी भयण बीन न्ही आयज सकाळींच गेलें. सकाळीं अरावंड 7 o'clock बसीन तिमी गेली. कित्याक तिमी रावूंक ना. कित्याक स्कूल न्ही आनी एग्जाम तांकां आतां आनी 3च्या दिसांनी एग्जाम स्टार्ट. सकाळीं बेगिनाच तिमी गेली. सो तांकां शिवान मागीर ड्रॉप केलें बस स्टँडार आनी तिमी गेली. ओके. सो आतां आमी केक कट करया. काल बड्डे केक कटिंगा नंबर 10 घालूंकूच ना. कॅन्डल घालपाक विसरलें गडबडेन. सो आयज केक हाडला. ताका लागून दिसता म्हाका पळय कशें तें काल बड्डे ते एक्चुली आयज बड्डे पण काल आमी कशें विसरलें कळकूच तें गडबडेन भोवाळ्यान. आनी टेबलारूच दवरलें तें कॅन्डल. तें कशें विसरलें आमकांच कळूंक ना. घालूंकूच ना. मी आसूं म्हटलें ती अंपाली घालनाका अंपाली. हें हाड रे मॅच बॉक्स हाड. सो म्हटलें चल केक करया. एक बारीकशें केक हाडला. काल सेलिब्रेशन बेस्ट जेवण सगळ्यांक आवडलें. बरें केलें अशें ना. जालें बरें भशेन सेलिब्रेशन. तें सेलिब्रेशन बारीक आसूं व्हडलें आसूं तें जायसर हुस्को आसता. कशें जाता लाय. ओके. सो केक बारीक सो हें पळयात लायला हांगासर 10. हें पळयात एनडी बरें आहा. हॅपी बर्थडे ऋत्वीक. दिसता इशूका न्हीद येयली. हय आं पांय पडा एक. हय बरें बुद्धी येवं न्ही. ओके. चल यो ना केक कट करया. ताका धर तूं धर. आं ना आई धरू. यो चल ना चल तू राव. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू.
हॅपी बर्थडे डिअर ऋत्विक, हॅपी बर्थडे टू यू. त्याका केक काढ पहिली. केक सामके टेस्टी हा. बेकर स्ट्रीटाचे केक सामके किती सांगू तुमका. बेकर स्ट्रीटाचे केक आला. होय. झाले सेलिब्रेशन. तुझे 2 मला लागते तू खा. आमकां न्ही बरेचशे होली हॅम्पर येयला. सो आमी काय दिस टायम होली बी सेलिब्रेट करचे ना. कित्याक आमकां तरी लायक ना होली खेळपाक बीन. आनी ऋतुका तर धाडात ना कित्याक आतां एग्जाम येयला आनी ते आनी होळी बिळी खेळोन सामके उदकान बिदकान तेमी खेळटात आनी एग्जामी टायमार एंड टायमार मागीर सिकार पडटलो. सो लास्ट इयरूच चडशे लास्ट इयर गेल्लो तो दिसता धाडचे ना ताका. पण यंदा होली सामकी काय कळना कित्याक बऱ्याक ग्रहण येयला न्ही. सो आयज तेमी करता होलिका दहन म्हणजे होळी जळयता राम असो. मागीर सेकंड लेसन. सो आयज होलिका दहन फाल्यां होळी. सो ग्रहण येयला म्हणून सो म्हटलें आमी हाका धाडना होलीक बी. सो हेज्या फ्रेंडान एक बरेंशें हॅम्पर दिला. तो आनी हितून आसता पिडिलायट अशें ना फेविकॉल न्ही फ्रेंड फेविकॉल पिडिलायट बरेंशें धाडला. जेन्ना तो धाडटलो न्ही तितून फक्त कलर आसतले पण आयज कलर ना भितर बरेंशें कितें आसा दाखयता तुमकां. सो हें पळयात हॅपी होली आनी दाखयता तुमकां काडून. म्हाका खूब लायक जालें. शो म्हाका सांगा यो जर दाखयता भितर कितें कितें आहा तें. सो हें पळयात हो कलर कळ्ळो तुमकां न्ही. आतां कलर हो तसो उरतलो की आमी होळी खेळचे ना. घरानूच मातशें लावया इल्लें अशें ना. हेंचे रंगिला हेंचे कलर बरे आसता ऑर्गेनीक बरें आसता. हेंचे कलर बिलर उरना आंगार. सो हें आनी हें आसा थंडाई म्हणटा हेका. थंडाई पावडर. हें पावडर हें फक्त म्हाका दिसता दुदान मिक्स करून पिवपाचें. हें थंड हेजे सगळे केसर बादाम बिदाम सगळें आसता. सो हें अशें आमकां फस्ट टायम येयल्लें आसा बॉक्सान. सो वर्सान वर्स बॉक्स दिता पण तितून अशें नासता. सो थंडाई हें करून पितले आमी. आनी एक बरेंशें हें धाडलां हें पळयात. हें न्ही दाखयता भितर अशें हें आहा बरें प्या जेट मुकवास. मुकवास म्हणजे कळ्ळो तुमकां न्ही आमी जेयल्ल्या बरोबर खातात न्ही बडिशोप बीन. जेवून जालें की आमी बडिशोप बीन थोडो खाते. सांगा वरायटी आहा. जेट मुकवास जिरा गोली हय आनी ओलंपीक मुकवास कॉकटेल थंडर सुपर ऑरेंज आनी जिंजर आवला. पळय जिंजर आवला अशें हेंचें हें आहा. हें म्हाका खूब लायक जालें. सो थँक्यू आतां नाका जेवन खावया. सप्तेश थँक्यू आहा तुका. पण सामकें डिफरंट बरें आहा. कलरूच ना पोटाक खावपाकूय आहा. थंडाई करून पिवया आमी फाल्यां. थंडाय आमी काय होली करना सेलिब्रेशन तो पयस सांगता. म्हाका थंडी बी घातले एग्जाम टायम आनी आवय देवा व्हडलो आनी होली खेळपाक गेलो न्ही बेगिना घरा पावना. शी आनी आमकां कोणाक लायक ना. शिवाक तर लायकूच ना होळी खेळपाक. अशें ना गेले ते आतां दीस ते पयलीं भशेन एन्जॉयमेंट आतां ना. आतां मूडूच येना. ओके सो हें पळय हें तुमकां दाखोवया म्हटलें. ओके हेजें हांव आतां स्टडी घेतालें. हो न्हिदलो आनी थोड्या वेळान आमी गिफ्ट अनबॉक्सिंग करया. चला सो आतां आमी न्ही गिफ्ट अनबॉक्सिंग करता. असो बस रे दाखय. सो हें दिलां न्ही नश्कान काड टिफिन बॉक्स ओके लंच बॉक्स बरें बरें आहा. 3 आसा 1 2 3 आनी ताका आनी भायर कवर बीन आसा. हॉट बरें उरतलें न्ही. हय सो थँक्यू म्हण. थँक्यू. सो नेक्स्ट रुबिना हें हांव दाखयता. ओके राव सो कपडे दिला. सो ते रुबिना म्हणटाले इफ तुका लायक बी जायना जाल्यार बॅक्सान वचून रिटर्न करप. हांवें ना तुवें जें दिलां तेंच घालतलो तो. तशें आमकां कांय हें ना. पण हे सिवलेस वाव बरं आहे. हो एक आनी ताका पॅन्ट. हें म्हजो हाफ पॅन्ट न्ही ना गो पॅन्ट सगळं आता पॅन्ट हाफ पॅन्ट. सो ताका घातलो ओके ओके हो एक पॅन्ट आनी शर्ट इशिका कलर बरो आहा. तुका तरी शिकवा कितें हें दिलां रुबिनान दिलां. ओपन कर. ओके सो रुशांका फ्रेंड तें दिलां हें पळय कलर. सो हेंकां म्हाका दिसता डायनोसराक बीन कलर करूंक जाय. ओके कलर आनी गन दिला.
अरे वा गन दिला ओके सो नेक्स्ट असा उषा तर उषा आमचे तिथे सकल रावता कळ्ळें सो तेणेन दिला हे क्रॉसवर्ड माइंड गेम अरे वा गुड ओके हे ऑलरेडी तिने ओपन करून जाल्लें आसा अक्षर अक्षर स्नेहा ना तेणें दिला हे पळय गन गन बुलेट हाका बुलेट आसता भितर बुलेट गन ओके सो हें आसा ऐश्वर्या हें आसा आमची युट्यूब फॅमिली जस्ट मी आमच्या कॉलनीन रावता आनी थ्रू विडियोसून आमचें वळख जालें कळ्ळें न्ही ते एडवोकेट तो ऐश्वर्यान दिला आनी तेज्या मम्मीन म्हाका दिसता कॅश दिला कळ्ळें न्ही थोडेशें कॅशूय मेळ्ळा आमकां सो हें एक दिला ऐश्वर्यान दिला परत क्रॉसवर्ड दोन मेळ्ळे ओके सो नेक्स्ट आसा स्वानंद स्वानंद सो हें दिला सतीशान घे दाखय वॉश दिला लागितलें दाखयचें ना वॉश दिला Yeah. ओके घाल तितून घाल सो नेक्स्ट आसा कोण रे अनिल अनिल हां ओके अर्पिता अनिल करांकर म्हाका हें बॅग खूब लायक जालें कित्याक खबर हांगा बरें लोटस आहा बरें शायन मारता बॅगा दिसता न्ही नाईस नाईस क्यूट दिसता बॅग ओके तो शुभम सो नेक्स्ट आसा शुभम शुभमान कॅशूय दिला आनी बॅगूय दिला कपडे गिफ्ट दिला सॉरी सो कपडे दिला तितून घाल कपडे तितून घाल बरें दिसता हय आनी हय नाईस सो नेक्स्ट आसा आद्या पठाण ते अमयची अमयची भयण. भयण तेणें दिलें घे तुजी बरें येता स्टार्ट कर सो हांगासर पळयात 14 in 1 फॅमिली फन गेम 14 गेम आसा भितर हितून लुडो स्नेक एंड लॅडर मागीर मार्बलाचे गेम आसा हितून नाईस नाईस सो हें दिला केरल सीमान दिला Wow, nice. I got this. स्कूटर ऑसम हा नाईस ऑलरेडी हा तेडे बट दिस इज डिफरंट हे डिफरंट हा बरो हा हे पळय स्कूटर आता काय तुका सगळे सेट करून दाखयना मागीर सेट करता शिवना मागीर तुका नेक्स्ट ब्लॉगान दाखयतले हांव बरें आता न्ही? होता Yeah. आता खेळटलो बरें हा ओके सो नेक्स्ट आसा एक हांव ओपन करता ना मरे ना ना एंड्रिया शेल्टन सेल्टन फ्रेंड एक तू कर एक हांव करता म्हाका लायक गिफ्ट ओपन करपाक हां हे कातर दी ती आ दी बरं न्ही मल्टिपल कलर कळ्ळे न्ही सॉलिड सॉलिड आहा हय आणि एक ट्रेडिशनल वेअर दिला हे पळयात सामके शायन मारता सारके कितले व्हडले दिवाळी घालया व्हडले या दिवाळी घालया तेच तुका. आणि हे बी दिलं पॅक आणि ताका हे शूज पॅन्ट सो नेक्स्ट आसा तेजा मडकेकर ते आमच्या कॉलेजीन रावता सो रितिका टावेल दिला अरे वा रितिका टावेल आणि रितिका बेडशीट घालया मरे तुझे का हय 3 पीस बेडशीट सेट दिला ओके नेक्स्ट आसा अमय शी इज अ फ्रेंड ओपन रिमोट कार हाको सा रिमोट आहे का रिमोट कर रिमोट कार हा भितर ऑन कर ऑन कर आता काय शेल घालणार ती शेल ना भितर ना सासे ना रे बॅट जाच कोण ती आपणा हडलं अशें शेल ना म्हणटा शेल हांगा दिया बरें पळय रिमोट कार येस चार्जिंग बी आसा चार्जिंग हा आसा सांबाळून दवर ओके सो नेक्स्ट आसा शबाना शबाना ट्युशन टीचर तेजे ऑलरेडी ओपन करून जालें ओपन केलं तुवें ऑलरेडी हय तेणे ऑलरेडी ओपन केलें आनी चॉकलेट दिलें मरे हय चॉकलेट दिल्ली थंय टिफीन बॉक्स दिला हे न्ही स्टिलाचें आसा
हें आसा एनी आंटी सिमाची मम्मी आ शिवाय सिमाची बॅग स्कुलान वता स्कुलान. बॅग ताका ती खूब येयला एक हाडटा रो तुमकां दिसचें ना खंय वता स्कुलान? बेस्ट हा बॅग ना बरें हा हें बरें सो एक बॅग जालें सो नेक्स्ट आसा आमचे नेबर सेजल अथर्व ओके बरे कपडे घाला. तुमकां उठलो गिफ्ट कोपा उठलो गिफ्ट कोपा ओके आणि ओके ओके नेक्स्ट आसा आमचे नेबर मिश्कानं बॅग दिला आ बॅगाची दुवर मुगो बॅग आतां आमकां तीन चार एक बॅग तो 2-3 वर्स काडटा सो आमकां बॅगा इतले बी नाका बॅग हाडपाची गरज ना टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत अशें ना या हय कपडे बरें हा बॅग सो नेक्स्ट हें न्ही तुजो फ्रेंड अमित अमित ओके अमितान दिला गुड नाईस Oh, nice. Nice. सो लास्ट हें दिला अशोक तो हें बॅग दिला अशोकान बरें हा बॅग या अशोक आनी तेजे भितर आनी गिफ्ट काड रे तेजे भितर फुटबॉल बरें आसा हें पळय आनीक बी आसा. आनी कितें हें आहा कितें म्हणटा ताका लॉकेट आणि त्या ताचे लावपाचें आसा आ तेका लावपाचें पळय हांगा लावपाचें आसा पांय म्हणजे मुगेले तेका पांय सोडटा हांव हें पळय म्हाका हांगा लावपाचें दिसता ना थिंगा पळय दिसता हँगर टायप पळय तेको पळय तेको ताका पिन आसा फाटल्यान पिन आसा पिन आसा तेका आ ओके लावपाचें तेका पिन बी लावपाची सो जालें बरें हय खंयचे बॅग व्हरू स्कुलान? आसा रितुकाचे बर्थडेचे गिफ्ट अनबॉक्सिंग आणि एक गिफ्ट हें उशान दिला तितून आसलेलें हें तें हें मॅन मॅग्नेटीक क्लब अशें करपाचें ओके तें ओके सो कशें आसा गिफ्ट कमेंट करा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हण Thank you. सगळ्यांक थँक्यू आं आयकता सगळे कचरो ते काडून डस्टबिनान उडय तो उठलो ओके मेळटलो तुका थोड्या वेळान चला उठलो आनी अप्पा आणि गमती. कॅश दिला आणि माझ्या फ्रेंडान स्मितान कॅश दिला म्हणजे माझ्या भयणीनूय थोडे कॅश दिला ओके सो ती म्हणटली भयणीक गिफ्ट दिवंक ना भयणीक कॅश दिला ओके स्मिता मागीर माझ्या भयणीक कॅश दिला आनी थोड्या जाणांनी गिफ्टूय दिला आनी कॅशूय दिला फॉर एक्झाम्पल शुभम मागीर मागीर ऐश्वर्या तेंच्यानी कॅश दिला ओके आनी इतलेंच कितें सगळें कॅश दिला पळय हेजेर ते एक हें आसा पिगी बँक केन्ना करतली मम्मी? चिंतलें आमी दीस इयर फोडया म्हणून आतां ना तितून चिंतलें आमगे दीस इयर फोडया म्हणून पण चड आमी जर पयशे घालूंकूच ना ते मातशें एम्प्टी आसा सो जे आतां बड्डे कितें कॅश मेळ्ळा पळय सो तितून घातला आमी सो नेक्स्ट इयर बड्डेक आमी फोडटली हय 11th बर्थडे 11 बड्डे जालें आतां हितून 10 बड्डे केले आतां आनी परत इतले बिना बड्डे बी कांय ना डायरेक्ट 21st या डायरेक्ट 21st बड्डे करतले आतां आनी मदीं अशें बड्डे बी कांय ना फक्त घरान केक काडून करतले कितें हो पळय झाडा पैसे काय पेट पे होते हैं वर्सा वर्षी बड्डे करता म्हणजे तो उठलो पळय बिना चला हे सगळे जाग्यार दवरता मागीर मेळटा तुमकां हांव उठलो आसूं तो न्हिदलो अशें जालें आमचें सगळें अशें ना या चल मागीर मेळटा तुमकां आणि तुवें कितें दिला हां तुवें कितें दिलें का हांवें कितें दिलां काय दिवना ना सायकल दिला न्ही म्हणून व्हडलो उलयता आपूण सायकल दिला सायकल लागून उलयना हांव दिला म्हणून तुवें कितें दिला आवय न्ही हांवें काय दिवना कित्याक हांवें कितें दिवं कितें दिवपाचें काय पयशे दिवं व्हडलो पयशे ओके आमचे मोगूत पुरो तेका हय आमी ताका इतलें जिवा पार प्रेम करता ते ताका गिफ्ट ते गिफ्ट ताका गिफ्टूच जाय भुरग्यांक अशें भुरगे 10 दीस जालें म्हाका फाटल्यान पडला कितें जावन काय दिना म्हणलें हांवें तेका हेका खबर नासलें सायकलचें कांयच सरप्रायज टायर पयले टायर. टायर ना रे पुली खबरूच ना तुका खबरच ना एक चूप दाखयता जाल्यार सायकल तो मारतलो पळय या, दाखयता तुमकां बरो मारता. हांव ताका दिना सायकल बरो मारता एक्झाम सोंपोनी या रे ती पडलें मागीर तू सगळें कसो काडून दवर मागीर मेळटा तुका चला हांवें पांय सामके मुयेले म्हाजे हें तुका दाखोवपाक याद ना हें तांकां स्कुलान न्ही जाल्यार बड्डे बी आसता न्ही तांकां एक बरेशी एक बूक दिता सो दिस टायम ताका मेळा मॅथमॅटिक्स सगळें मॅथ्स मिक्स आसता सगळें आनी हांगासर एक बरेशें कार्ड बरें ताका हँड ड्रॉईंग काडला आनी हॅपी बर्थडे पृथ्वी हें तांकां स्कुलान दितात हें तुमकां दाखोवपाक विसरलें सो इशुका बरयलें
सो आतां जेयता आमी आनी व्लॉग एंड घेता की आयज कितें आहा स्पेशल दाखयता तुमकां. आयज आसा निरफणस फ्राय आनी पोळे केला आनी अशी मिक्स भाजी अशी केला. सो रातचे आमी अशेंच ओके. सो जेयता आमी आनी हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करात, शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय, टेक केअर. योर बाय म्हण. तो सगळे टॉयज काढून खेळपा लागला रिमोट का. बाय म्हण Bye. I love you, friends. Please see, comment, subscribe to my channel. God bless you all. तो हो पळयतोय बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट हा ताका विश करता. सो नाव आसा नील. हॅपी बर्थडे नील. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नील. यो रे एक बरें बर्थडे सॉंग म्हण. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Neil भैया. Happy birthday to you. Happy birthday and many blessings to you. May God make all things come to happy birthday. चला बाय. Bye.